लोकांचो आदर स्पोक्सपर्सन राजन डेमोलन अशें सांगलां जी IPP मिटींग आनी कॅबिनेट मिटींग जाल्या ती लोकांक फटोवपा खातीर जर CM बरो आसा जाल्यार प्रेसा फुडें कित्याक येना ताणें अशें एक लेटर गव्हर्नराक केला की एक एक्सपर्ट मेडिकलाची टीम तयार करची आनी CMाचो हेल्थाचो रिपोर्ट दिवचो. तो प्रेसाक ब्रिफींग करी. तो इतलो व्हेरी गूड आहात ते म्हणटात, ऑफिस बेरर म्हणटा भारतीय जनता पक्षाचे, आमी म्हणना. आमी म्हणटा तो बरोबर ना. तर तो प्रेसाक कित्याक ब्रिफींग करूंक ना? कोट्याचे प्रोजेक्ट तुम्ही पास करतात, पब्लीक एक्सचेकराचे पयशे ते स्वताचे पयशे न्हू तेजी तूं हालत पयशी तो बसलेलो आसा तो इतलो वीक दिसता पळोवंक. क्वेश्चन एक उपस्थित जाता, असल्या ट्रिटमेंटाक हेवी मेडिकेशन चालू आसता की देर आर सो मेनी रुमर्स. When you see the man, you feel sorry for him, that he is being used for the beneficiary of others. So and गव्हर्नराक पत्र बरयलां आनी ते कडेन उपकार मागला. Immediately appoint a team of doctors. सरकार मोडटा तो गोंयचो चीफ मिनिस्टर, ही इज गॉट रायट, मोडात तेजे फाटल्यान. पूण लोकांचो अधिकार हा कळपाक की एडमिनिस्ट्रेशन चलता ते एडमिनिस्ट्रेशन वेदर हीज मेंटल फॅकल्टीज एंड इंटेलिजन्स इज नॉर्मल. And therefore a team of doctors, expert doctors should be appointed by the governor and certify and make that certificate public. शनिवारा आनी ताका लागून ही माहोल एकदम गरमागरम जाला. सद्याक डेप्युटी सरपंच जो आसा रेमंड डिसा आनी फॉर्मर सरपंच सेनिया पेरेरा हांचे भितर कावंटर एलिगेशन चालू आहा. एलिगेशन आनी कावंटर एलिगेशन. सेनिया पेरेरा म्हणटा की आपल्यान कसल्याच इलिगॅलिटी करूं ना, आपूण जे आसा लोक आपल्याक वळखता. आनी रेमंड डिसूजान सांगलां की ताणें तेजेर कंप्लेन केल्या, CBIन भितर ताणें कंप्लेन केल्या ऑन बेस ऑफ इलिगॅलिटीज. वॉट शी हॅज मेड ते म्हणटा फोर्थनायटली क्लियर करची म्हणून आमी रेजोल्युशन घेयलो आहा. येस, फोर्थनायटली क्लियर करची म्हणून रेजोल्युशन घेयलो आहा. पूण नोवेर इट इज सेड दॅट विदाउट प्लेसिंग द बील ऑफ द गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर आमी तें बील क्लियर करचें म्हणून. नाव एट प्रेझंट आफ्टर शी इज थ्रोन आउट ऑफ द चेअर वी आर ऑल्सो क्लियरींग फोर्थनायटली. आमी तेगे बील रेजोल्युशन मिटिंगे घालताय, रेजोल्युशन घेताय आनी ते उपरांत आमी पेमेंट क्लियर करताय. यू कॅन आस्क एनी ऑफ द मेंबर. 6 मेंबर म्हजे बरो ना हाय आमी गेले, हांव एकलो उलयलो ना. दुसरी तें कितें म्हणटा हांवें इतलें तें कित्याक काडूं नाकाय म्हणटें. चोय एक मनशाची तेका सरपंच हांवें केलोलें, तेका इलेक्शनां निवडायनूय हांवें हाडलोलें, लोकांनी तर तेका वोट मारलेलो जाल्यार म्हाका लागून वोट मारलेलो. सेनिया पेरेरा म्हूण मारूं ना, सेनिया कोण वळखून आहलेलो आनी फ्रेझर बारेटोकूय कोण वळखून आहलेलो. म्हाका लागून लोकांनी वोट मारलेलो. लोक म्हाका म्हणटा तुका लागून आमी तेका निवडायन हाडलो म्हणून. आनी हांवें तेजेर इतलो विस्वास दवरलेलो. पंच आहा धारासिंग सगळ्यांनी बरें जाणा तेका सरपंच कोण केलो तें. आनी तेका तेजे विस्वास दवरून हांवें जेन्ना तेका सरपंच केलोलें तेन्ना गरज ना म्हजी हांवें तें कितें करता तें चॅक करपाची. म्हाका मुगे टायम नासलेलो, हांव मुगे बिजनसाक टायम घालतालो. विस्वास धरून तेजे जे दिसा म्हाका लोकांनी सांगलें हे लोकांक काम करपाक पयशे मागता म्हणून, म्हाका जाय जाणांनी सांगलां, हांवें लास्ट टायम सांगलां आनी सांगूं नाका पयशे मागता म्हणून. तेन्ना म्हाका तेजे वयलो विस्वास गेलो आनी तेन्ना हांवें चोयलें चोवपाक गेलें जाल्यार गार्बेज बील हांवें तें म्हणटा हांवें आजून एंटी करप्शन ब्युरो केस फायल केलो ना म्हणून 17 हांवें केस फायल केल्या. इन्क्वायरी चालू जातली, तेका कडेन येयलो ना असतो अजून. आनी इफ इन्क्वायरी स्टार्ट जायना एनी प्रेशराचेर तर तेगे दोत्ता दामून आय वील गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. आयज आकाशदीप स्कुलान एक सुंदरा फावंडेशनान एक नवो सेंटर ओपन केलो इन असोसिएशन विथ TTAG, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी GCCI हांच्यांनी पार्टनर करून एक सेंटर ओपन केला. सुंदरा फावंडेशन जो आसा इज रिसायकलिंग अ लॉट ऑफ सोप्स इन महाराष्ट्रा. जे हॉटेलांनी सोप्स कोण साडून वता, जे वेस्ट जाता, इट ऑलवेज गोज इन टू अ गार्बेज डंप. बट सुंदरा फावंडेशन टेक्स दीज सोप्स, एंगेजीस ट्रायबल विमेन आनी ताका रिसायकल करून तो नवो बार करून they then distribute it to the school children or the needy children or the poor children with a educational message ki cleanliness is important to get rid of various diseases. आणि प्रत्येक रूमान एक साबण दवरतात. This soap comes out and it comes out in tons. टनांनी
सोप भायर सरता हॉटेलांतलो आनी बेश्टो असो मारून हें करता. त्या सोपाक त्या साबणाचें कितें जाता, खंय वता, हाचे मावंटन जाल्लें आसा, हें कितें जातलें हो प्रश्न आयलो. सुंदर इंडिया म्हणून एक ऑर्गनायझेशन आहा, हे महाराष्ट्रान हो सोप एकठांय करून रिसायकल करता. ह्या ऑर्गनायझेशना कडेन GWMC आनी ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन अँड ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन हांची जोडी जावन हांकां हाडून हे आशादीप स्कुलान आमी हो सोप हाडपाचो केला आनी हे स्पेशल चिल्ड्रना मार्फत हो रिसायकलिंग सोप एक युनीट चालू केल्लो आसा. Any directions to hotels in Goa? We have asked all hotels to join and operate. Many are supporting us, but we need to get more and more hotels. Because today there's a huge amount of soap being wasted and just dumped in the plants. And you cannot do anything with this soap. They have been making plastic cotton, which is used in many things like, giving mattresses to pillows to constructing bricks. You go in Anand when it's a vast area of hundreds of acres and you find the roads within Anand without a single pothole. They are using these bricks made of plastic for the construction of roads. So it is not that we can't do, it is the willingness has to be there and we can achieve a lot. Willingness not only from the government, unfortunately we are a society who, even if people get killed on the railway track, we blame government for that. ह्या वर्सा वास्कोचे नरकासूर स्पर्धेक खंय जज आसचे ना. आयोजन करपी मुळगांव हिंदू समाज जे कितलेशे वर्सां जाली नरकासूर स्पर्धा, लक्ष्मीची पुजनोत्सव आनी वेगळे वेगळे मनोरंजनाचे प्रोग्राम ऑर्गनायज करतात दिवाळीच्या निमतानी, तांच्यांनी आज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी सांगलां की प्रत्येक फावट प्रायज दितकर आपल्याक प्रायज मेळचो आसलो म्हूण विवाद जाता आनी हाका लागून ह्या वर्सा ते फक्त इव्हेंटाची व्हिडिओग्राफी करतले आनी ताजेर मागीर एक स्पेशल कमिटी अपॉयंट करतले जे व्हिडिओ पळोवन डिसायड करतले प्रायज कोणाक मेळचो. तांच्यांनी वेगळे वेगळे मनोरंजन प्रोग्रामूय दवरले दिवाळीच्या निमतान, नाटकां आसा आनी एक हायलायट म्हणटा तो सूर ताल एक प्रोग्राम म्युजिकल शो तांच्यांनी दवरला जातून सारेगामापा असले फेमस प्रोग्रामाचे फायनलिस्ट आनी विनर पार्टिसिपेट करतले. सांगपाची गजाल म्हटल्यार मुरगांव हिंदू समाज हो सगळ्यान जुनो समाज जावन हांगासर की हे लक्ष्मीचो जो उत्सव जाता पुजनोत्सव 62 वर्सां जाले आनी हे 63वें वर्स ह्या वर्सा. जाल्यार आमच्या अध्यक्षान लक्ष्मीच्या कार्यक्रमा बद्दल तुमकां म्हायती जानकारी दिल्लेलीच आसा. जाल्यार म्हाका एक सांगून दिसता की नरकासूर स्पर्धाय जाता आनी नरकासूर स्पर्धा ही गोंयान म्हाका दिसता सबंद गोंयान पयली स्पर्धा नरकासूर स्पर्धा वास्कोन जाल्लेली. आनी ह्या वर्सा आमी नरकासूर स्पर्धा आमी पयला सगळ्यांनी की स्पर्धा जाल्या नंतर काही ना कारणामुळे वाद जाता निर्माण की सगळ्यांक प्रत्येकाक दिसता की आपणाक फर्स्ट प्रायज मेळपाक जाय अशें म्हणून ह्या वर्सा आमी जजीस हाडपाचें ठरोवंक ना. आमी ठरयलां की कमिटीन उत्सव कमिटीच्या मिटिंगेक डिसिजन घेतला की व्हिडिओग्राफी करपाची, व्हिडिओ शुटींग करपाची आनी तेज्या नंतर एक 25 जाणांची कमिटी काडून खंयच्या नरकासुराचे जे कृष्णान जे वध करप म्हणून अशी स्पर्धा आसता जाल्यार ते आमी ते वेवस्थीतपणे सगळे जाण बसून तेजेर निर्णय घेतले आनी प्रायजां दितले. दुसरी गजाल की बरे मनोरंजनाचे कार्यक्रम दवरला. जाल्यार म्हाका एक सांगून दिसता की नाना बांदेकर यांच्यांनी त्यांचे चॅरिटेबल ट्रस्ट नाना बाबांनी म्हणतात ही चॅरिटेबल ट्रस्टा मार्फत एक सुरताल असो एक कार्यक्रम हांगासर दवरलेलो आहा. हो बरो कार्यक्रम जाल्यार सगळ्या मुरगांव वासियांक हांव आव्हान करता, विनंती करता की तेंच्यांनी हेजो आनंद घेवचो. तशीच बरी नाटकांय आसा, 2 कोंकणी नाटकां, एक मोरया म्हणून आहा आनी एक धाडिला राम तिणें वनी म्हणून असो एक कार्यक्रम आहा आनी एक रोम रोम रोमॅन्टीक अशी नाटकां आसा. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.